माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेखपुळाच्यो हेडलायन्स. गोंयांतल्या NRI मतदारांच्या नावांचो विशय आयलो चर्चेक. मतदार वळेरेंतल्यान सुमार 90% मतदारांची नावां गायब जाल्ल्यान गंभीर हुस्को. वेंचणुकेंत व्हड परिणाम जावपाची पाताळ्ळा भिरांत. म्हापसा पालिकेन व्यापाऱ्यांक नोटीशी काडिल्ल्यान व्यापारी बरेच पुर्योज. 15 डिसेंबर मेरेन म्हापशेच्या आमदारान व्यापाऱ्यांचे सगळे प्रस्न लावचे तडीक, नाजाल्यार काळे बावटे दाखोवन आंदोलन करपाची संघटनेची शिटकावणी. भटक्या सुण्यांचो वाडला आकांत. लोकांचेर हल्लो जावपाचे वाडले प्रमाण. बायडी एका भुरग्याक जाल्यार कोलवा एका पर्यटक बायलेक भटक्या सुण्यान मारलो घास. करात सुण्यांचो शेल्टर तयार. लोकांची मागणी धरता नेट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात वेंचणुकेचे वारे घोळपाक लागला. गोंयांतल्या प्रवासी भारतीय समाजांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान वगळायिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. सुमार 90% NRI मतदारांची नावां वगळायल्यात, जाचो व्हड परिणाम जावपाची भिरांत पाताळ्ळा. पळयात. प्रवासी भारतीयांक फकत 1 म्हयनो वेळ दिल्लो, पूण उण्यांत उणो 3 म्हयने दिवचो अशी मागणी नागरीक लोकशाय मंचान केल्या. तांणी वेंचणूक आयोगाक पत्र बरोवन हे विशीं प्रस्न विचारल्यात. तशेंच जायते सरकारी राबितो मोडून उडयल्यात, पूण ह्या सुवातांचे मतदार अजूनय कागदपत्रांचेर हाजीर आसात. हाचेर चवकशी करची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. पळयात. टू द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक डायरेक्ट लेटर बरयलें. मेन म्हणटा तें कितें आहा, एट द आउटसेट ज्ञानेश कुमार गुप्ताक आमी कॉंग्रेच्युलेट करता, म्हणजे इंडियेक कॉंग्रेच्युलेट करता. ज्ञानेश कुमार गुप्ता हॅज टेकन द चेअरमॅनशीप ऑफ वॉट इज कॉल्ड आयडिया, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स. फॉर डेमोक्रेसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स. आता डेमोक्रेसी खंय पावल्या ते लोक जाणा, आनी इलेक्टोरल असिस्टन्स आमकां हांगाच मेळना, म्हणून आमकां परते परते लोकां मुखार येवचें पडटा. बट नेवरदलेस it is chairmanship for India is a 35 member group, 35 countries for electoral assistance and democracy फुडें व्हरपाक. डेमोक्रेसी फुडें वयतली ही आशा दवरून कांय मुद्दे उठयता. आतां NRIचो एक मेन मुद्दो जाल्लो आसा, आनी सेकंड म्हणटा ते 90,000 डिलिशन, 90,000 वोटर्स डिलिशन. एकूण 11,80,000 वोटर आसा. 12 जर धरले जाल्यार 90% म्हणल्यार ऑलमोस्ट कितले जाले, 8-9% जाले वोटर, 8%. तर इतले वोटर एका धपक्याक भायर उडोवप, इट्स अ कॉज फॉर कन्सर्न. मेन कितें जाल्लें आसा, SIRन ट्रेडिशनली जी पार्टीक दिसता की वोटर हॉस्टायल, म्हणजे आपल्याक वोट घालचो ना, तो कसो तरी भायर पडचो, अशा हेतून हे सगळें प्रोसिजर पळयलो जाल्यार अशें दिसपाक लागलां. आनी लास्ट थोडे दीस उरल्या तितून आमकां एक जाय की जाता तितले वोटर भितर उरचे, बिकॉज हो एंटायर एक्सरसायज चल्ला, हो प्रोसिजरल एक्सरसायज. आमचो जो रायट आसा, इट इज अ सबस्टेंटीव रायट गॅरंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट, हो खंयच्या सरकारान दिल्लो रायट न्ही. सरकारां इतली वयतली, दे हॅव नॉट गिवन दीस रायट टू वोट. हो कॉन्स्टिट्युशनान दिला, आनी कॉन्स्टिट्युशन आमी आमकांच दिल्लें लोकांनी. ज्या दिसाक कॉन्स्टिट्युशन, आतां हालींच आमी कॉन्स्टिट्युशन डे नोव्हेंबरान जेन्ना ऑब्जर्व केल्लो तेन्ना हे परते परते मुखार हाडटा. सो कॉन्स्टिट्युशनल रायट इलेक्शन कमिशन फर्स्ट टायम काडपाच्या रस्त्यार आसा. बरेच लोकांचेर काडपाच्या रस्त्यार आसा. हाज्या पयलीं जेन्ना हांव बी आसतालो ह्या सिस्टमान, तेन्ना आमी आवट ऑफ द वे वचून वोटरांक एनरोल करपाचो प्रयत्न करताले. कित्याक तेन्ना इलेक्शन कमिशनां जी न्यूट्रल आसतालीं चडशीं, तांकां जाय आसले वोटर एड जाल्ले. पण फर्स्ट टायम वी आर सीइंग दॅट देर इज एन अटेम्प्ट टू डिलीट, म्हणून दीस इज अ फायट बॅक. आमी परते परते कित्याक सांगता, इट इज अ फायट बॅक टू सी दॅट वी रिमेन in the voter list and enjoy this constitutional right to vote. That the intention is to delete you, and that is why the fight is to keep you. हो इतलोच मेन मुद्दो हे सांगपाक सोदतालो. मेन म्हणटा ते NRIचेर, दुसरे म्हणटा ते तांकां एक्सटेंशन दिवचें, आनी दुसरे म्हणटा ते हे जे रोल बॅक करूंक शकता परते, तेजेर मातसो वॉच आसपाक जाय. आनी लास्ट सांगता,
काल पर्यंत 4 तारीख पर्यंत बरेचशे ऑफिसर प्रेशर घाली बीएलओचेर की आता फॉर्मां घेवपाची बंद करा म्हणून. हांव लोकां कडेन मागतां till the 11th of December, till the 11th, till the closure of the office time, तुमकां ही सवलत आसा तुमचे फॉर्म दिवपाक. हांगा भायर एक आमचो फ्रेंड बसला, अजून ताचे फॉर्म कलेक्ट जावंक ना. पण थोडे यारोक ती मातशे हौस की आमी सगळें केलें म्हणपाक इन टायम. वेदर यू डू इट इन टायम ऑर डोंट डू इट इन टायम, वी डोंट केअर. पण कोणाचे जर फॉर्म घेनासतना उरत, I appeal to the people to first dial 1950 1950 or direct number मारपाक स्टार्ट करा. I am telling the people, काय भिवपाची गरज ना हितून. गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स, आता पणजेचेच सांगता तुमकां हांव, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आसा. पुलीस क्वार्टर्स, अल्थिनो क्वार्टर्स गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स, पाटो गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स, जीआरपी क्वार्टर्स डिमॉलिश जाल्ले आसा पण वोटर आसा त्या एड्रेसाचेर. पॉलिटेक्निक क्वार्टर्स, फॅक्टरीज बॉयलर्स क्वार्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी क्वार्टर्स, सीबीआय क्वार्टर्स, या जाग्यांचेर वेकेट करून कितली वर्सां सोडून गेल्ले लोक अजून थंय वोटर म्हणून परते येवंक शकता. आणि पर्टिक्युलरली ह्या रोलबॅक फंक्शनान हे बीएलओक आनी यारोक पळय परत एक सवलत दिल्ली आसा, ती दिल्ली आसा बरें आहा. पण जेन्युन वोटर जे उरल्या भायर तांचे खातीर जर दिला इट इज गुड. पण असले जर हांगा रॅकेट करपाक लागले जाल्यार आमचो डिमांड आसा की त्या बीएलओचेर, त्या इआरओचेर नॉट ओन्ली डिसिप्लिनरी एक्शन, तांचेर अंडर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्ट क्रिमिनल एक्शन जावपाक जाय. आनी हे लोकच करूंक शकता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. भटक्या सुण्यांचो हल्लो आता दिसान दीस वाडत चल्ला. बाळ्ळी एका भुरग्याचेर जाल्यार कोलवा एका पर्यटक बायलेक भटक्या सुण्यान घास मारलो. ह्या सुण्यांक शेल्टर तयार करपाची मागणी नेट धरता. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयतात की स्ट्रेट डॉग जे आसात हे खूब जाले कडेन आसात आनी ह्या स्ट्रेट डॉगां खातीर खूब लोकांक खूब त्रास जाले कडेन आसात. बिचार म्हणा या आनी खंयी म्हणत, हे असले इन्सिडेंट जे आसात हे खूब जाले कडेन आसात. कालच एक इन्सिडेंट जालो, तो बाळ्ळे हांगा जालो. एक ल्हान भुरग्याक एक 2 जाण पेट्यांनी ताका खालो. रोखडेच लोक एकठांय जाले आनी तेणी ताका रोखडोच काडून हॉस्पिटलांत व्हरपा लायलो. जो कोणागेर आयिल्लो तांची फॅमिलीन ताका रोखडोच हॉस्पिटलांत. आनी असोच करून इन्सिडेंट जो आसा बीच एरिया जे आसात ह्या बीच एरियेर बी खूब जाले कडेन आसा. आनी हे डॉग जे आसात चडशे ल्हान भुरग्यांक चड टार्गेट करपा लागले कडेन आसा की ल्हान भुरग्यांक कांय कळना. आनी त्याच बरोबर जे व्हडले बिचार जे व्हडले लोक येतात, जे ट्युरिस्ट आसा हेंकांय ते टार्गेट करतात. हे करतात कित्याक म्हूण तें कळना. तेंची कितें मेंटलिटी जाली तीय कळना. तांकां टायमार खावड जेवण मेळना म्हणून हे अशें करतात. तेंय कोणाक कांय खबर ना. म्हणटा हे खंय तरी सोदून काडपा जाय, हे अशें कित्याक घास मारपा लागतात. असोच करून इन्सिडेंट जो आसा दुसरो जो कोलवा लायनीक जाले कडेन आसा आनी एक फॉरेनराक तेणें घास मारले कडेन आसा. ही फॉरेनर जी आसा ही बिचार येयल्ली, ती हांगा गोंयांक भोंवपा येयल्ली. तिका एक कालच इन्सिडेंट जाला की तिकाय घास मारले कडेन आसा. म्हणटा हो एकूण कितलेशे इन्सिडेंट जे आसात हे झाले कडेन आसात. हेजेर खंय तरी ह्या कुत्र्यांचेर उपाय काडपा जाय. I want the government keep away the dog from the beaches because a lot of people afraid of the dog, and the tourists must be in safety. And it will be great then if government could organize a shelter for dogs. I don't want them to kill. I love dogs, but the dogs must be on beaches. They must be in shelters and in houses with their owners. I come to Kolva beach every day. Now I live in Majorda, but I like this beach. That's why I come here every day. There are a lot of dogs. Really, I like dogs. I don't want them to kill. I don't want this. But there are a lot of them, and not every people love them. One of the dog bit me in my finger and in my leg. I don't know what to do. And the Boomerang team helped me. They
drive me to the hospital. I got injections, and later I will have to do one more injections because fishermen work there. I don't know. But please, I don't want that anyone kills these dogs. Maybe some shelter, maybe someone who help them, because I like dogs very much. I really like them. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापसा वेपारी संघटनेन म्हापशा मार्केटात विविध प्रश्नांचेर बसका घेतली. पालिकेन वेपाऱ्यांक नोटीशी काडिल्ल्यान वेपारी बरेच फुर्योज जाल्यात. 15 डिसेंबर मेरेन म्हापशेच्या आमदारान वेपाऱ्यांचे सगळे प्रश्न तडीक लावपाक जाय, नाजाल्यार आमी उगी रावचे ना, काळे बावटे दाखोवन आंदोलन करपाची शिटकावणी संघटनेन दिल्या. आमचे जे विषय आसा की एरियस म्हणजे आमचे एरियस सिओन डिमांड केला, मागीर आमचे ते लीज एग्रीमेंट आसले, ब्लड ट्रान्सफर आनी थर्ड पार्टी. सो आतां तेन्ना ही सगळी मिटींग जाली, सगळ्यांनी आपले आपले सगळ्यांचे व्ह्यूज आयले. तेन्ना फायनल आमचें डिसिजन अशें जालां की येत्या 15 तारखे पयलीं आमच्या माननीय आमदारान हे विशय आमचे तिनूय विशय आमचे जाग्यार जाता. मेन म्हणजे कशें आसा, लोक मार्केटान कोण कस्टमर येयना, रस्ते सारके ना, टॉयलेट ना, म्हणजे बेजीक फॅसिलिटी आसा म्हणजे ज्यो आमी कस्टमराक दिवंक जाय, ज्यो फॅसिलिटी आमी कस्टमराक दिवंक जाय पळय, तेजे कांय अशें म्युन्सिपालिटी कडसून कांय अशी हेच जायना. म्हणजे ती सेवा आमी जी कस्टमराक दिवंक जाय पळय, पार्किंग बरी दिवंक जाय, एक बरे रस्ते दिवंक जाय, टॉयलेट बरो हे करूंक जाय, तेजे बेजीक हे आसा पळय तेच आमकां अजुनूय मेळना. प्लस आमच्या वेपाऱ्यांचे लीज एग्रीमेंटाचो प्रश्न आहा, ब्लड ट्रान्सफराचो प्रश्न आहा. हे सगळे विषय आता ऍक्च्युअली कितें आसा, हे सगळे आता तुम्ही आता मिडिया भाव पळता 8-9 वर्सांनी आमी हेच बायट दिता आनी हेच आमी उलयता. एक तुम्ही कशे चार्ज करता दोन दिस इज अ बेटर सोल्युशन. कित्याक ती केस ज्युडिशियल करीत जाल्यार आमकां फायदो आहा, तो नोटीस धाडटा ना अनलेस हायकोर्ट कितें सांगता ते. आनी हायकोर्टाची केस तूं जाणा कितले वर्सां चलत ती नेमना, खूब वर्सां चलतली ती. कित्याक हे फाटले जर काडटा आनी तेच्या फाटचे सुद्दां काडूं शकता. हांगा बाजारात रस्ते सारखे ना, गिराक येना, पार्किंग प्रॉब्लेम ना, कचरो वचना सारको टायमाचेर, इतले प्रॉब्लेम जे एक संडास साफ जायना, संडास स्टार्ट जायना, कितें खेळ घालता बाजारात, अख्ख्या म्हापशेकारांना तुमी खेळटात, आमी पडनात, गिराक पडटा, म्हापशेचे लोक पडटात, तरी तुमकां कांय पडलेले ना. आम्ही इन्क्वायरी केली तेन्ना 35 to 38 मेंबरांक नोटीस येयली आनी आमी मागीर एक कॉमन रिप्लाय केल्लो, तो चडशे जाणांक लागू पडटालो. म्हणजे कॉमन रिप्लाय करून सगळ्यांनी हो रिप्लाय दिवचो अशें आमी ठरयिल्लें, मिटिंगेन सांगलेलें लास्ट. तेजे प्रमाणे म्हाका दिसता खुबशे जाणांनी तो रिप्लाय दिला सुद्दां. आतां मागीर आमी तेन्ना सीओ आनी सीपीक मेळपाक गेले तेन्ना आमी विनंती केली की हेजे फुडें कोणाक नोटीस दिवचे न्हू. आमचे गव्हर्मेंटाकडे उलोवप चालू आसा, तो मिटींग म्हणजे जो पर्यंत ती मिटींग जायना सीएफा कडेन तो म्हणजे तुमी नोटीस होल्ड करच्यो आनी तेज्या उपरांत म्हाका दिसता हांगा आनी कोणाक नोटीस येवंक ना. व्यापारी आपापले जे भाडे जे आसा ते म्हयन्याच्या म्हयन्या भरीत गेल्ले आसा. कितली वर्सां जाली, प्रत्येक जण आपापल्या म्हयन्याचे ज्युडिशियली किंवा आपल्या जबाबदारी म्हयन्याचे भाडे भरता. भाड्याचे रिसीट जे आसा तेसर खंयच एरियर्स फीचर जायना. आमी उदकाचें बील घेवया, लायटीचें बील घेवया, जर तुवें एका म्हयन्याचें बील तूं भरिना जाल्यार ते खंय तरी एरियर्स म्हणून फीचर जाता. फुडल्या बिलान ते करंट आनी एरियर्स आनी मागीर टोटल अशें ते दाखयले वयता. जर दिले जायत जाल्यार तेजेर इंट्रस्टूय ते लावन त्या प्रमाणे तुका नवें बील येता. म्युन्सिपालिटीचे जे रेंट जे डिमांड आसा थंय लास्ट शेवटची जर रिसीट आमी लास्ट लेटस्ट पळयली खंयसरूच एरियर्सचो उल्लेख केल्लो ना. तेन्ना आतां खंय तरी एक टीम बसता आनी तुका एक कॅल्क्युलेट करून 2004 पासून इतलो डिफरन्स, 14 पासून इतलो डिफरन्स. हे आता नोटीसी काढूंक लागल्या म्युन्सिपालिटी. कोणाक 2 लाखाचे, कोणाक 4 लाखाचे एरियर्स 20 वर्सां फाटले 2000 ते कॅल्क्युलेट करता ते 2014. सो हे प्रमाणे 4 लाख 6 लाख कोणाक नोटीसी येवपाक लागले. म्हाजो एकूच प्रश्न, हे आमी भरपाचें काय भरपाचें न्हू? भरपाचें न्हू जाल्यार जेन्ना नोटीस येता आनी 15 दिसांचो टायम दिता की याद आनी कंपनी डिस्कशन म्हणून, सो नेगोसिएशन डिस्कशन वॉटेवर,
सो त्या शॉपकिपरान कितें करपाचें 15 दिसांक रावपाचें वचून सिरप घेवपाचें आनी डिस्कशन करून घेवपाचें काय आमी सगळ्यांनी अशें आमी नोटीस घेवन घरा रावपाचें. म्हापसा वेपाऱ्यांनी लीज कबलातीचें नूतनीकरण जावंक नाशिल्ल्यान आनी थकबाकी फारीक करूंक नाशिल्ल्यान नाराजी उक्तायल्या. हो प्रस्न जाता तितले बेगीन सोडोवपाची मागणी केल्या अशें MMA वांगडी आशीष शिरोडकारान सांगलें. आमदारान 15 डिसेंबरा मेरेन हो प्रस्न सुटावो केलो ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी वेपाऱ्यांनी दिली. एडमिनिस्ट्रेशन आसा हॅज गॉन फॉर अ टॉप. हांगासर कावन्सिलर आनी एडमिनिस्ट्रेशना भितर ताळमेळ ना. आय बिलीव जो पयसो कलेक्ट जाता, हांव एक्स चेअरपर्सन म्हणून डायरेक्टली आरोप करता म्युनिसिपॅलिटीच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक की हे सगळे जे आमकां आसा पळय ते डायवर्ट एटेन्शन करपा खातीर हांगासर फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट आसा. तांकां पयशे पावत ना, तांकां खंयचून रेवेन्यू म्हणजे जर तूं पळयत जाल्यार आतां एक बिल्डींग पयर फाटल्या दिसांनी इनॉग्रेट केली, तेजें अजून ऑप्शन जावना. इज इट नॉट रेवेन्यू लॉस? थंयसर सादारण 100 काय 120 शॉपां थंयसर अनऑप्शन्ड आसा. प्लीज नॉट म्हणजे आराम सोडाच्या वयर टॅक्सी स्टँडाच्या समोर कोणाचे बापाचे पयशे धरले. तशें म्हणजे आमी जे सीएमा कडेन उलयले, आमी सीएमाच्या कडेन जे कितें उलोवप जाल्लें पळय तें आनी सीओचे विचार ते जुळात ना एक सांगपाचें. आनी काल आमची मिटींग जाल्ली, तुमी आसले तेन्ना एका आमच्या वेपाराक आमदारान कम्युनिकेट केलें, मॅसेज केलो की येताच्या 15 तारखेक आमचो हो सगळो विशय लीज एग्रीमेंट, ब्लड ट्रान्सफर आनी ते हेचे एरियाज आसा पळय तो विशय आपूण हँडल करून आमच्या पावरान हें करता अशें म्हणून ताणें ताका सांगलां. सो हेजो सगळ्या आमी वेपाऱ्यांनी आतां एक निर्णय घेतला की येता त्या 19 तारखेक लिबरेशन डे 15 तारखे पयलीं जर आमचो आमदार जर हो आमचो विशय तडीक लायना जाल्यार आमी येता त्या 19 तारखेक आमी काळे बावटे दाखोवन निशेध करता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. दिवचल वाठारात कोयराचो विशय उणो जावपाचे नाव घेयना. वाठादेव बायपासा लागसर कोयराचे ढीग एकठांय जावपाक लागल्यात. कोयर एकठांय करपाची व्यवस्था करूनय लोकांची हलगर्जीपणा चल्ल्या. हाचेर अजूनय संबंधितांनी दखल घेवंक नाशिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. आता तरी हो प्रश्न जाग्यार पडटलो वय? पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आमी जे सध्या उबे आसात ते बायपास हो नवीन बायपास ताच्या सकयलूच वाठादेव ही एरिया आनी हांगासर पळय जाल्यार कितकीशीं वर्सां गार्बेजीचो प्रॉब्लम हो मोठ्यान मोठो आसा. आनी जे थळावे लोक आसा तेंच्यांनी खुबश्या वेळार कंप्लेनूय केल्ली की हांगातले गार्बेज कमी करचे म्हणून. पूण तशें जायनासतना हांगा हो बायपासाच्या सकयल नवीन स्पॉट तयार जाल्लो आसा. तो म्हणल्यार लोक आतां खंयचे गार्बेज उडयता काय कळना. आतां लोक म्हणटाले की हांगा थोडे कडेन जे भाड्याक लोक रावतात तांकां सारके डस्टबीन नसल्या कारणान ते हांगासर उडयतात अशें ते लोक म्हणटा. पूण थळाव्या पंच मेंबर आसा तेंच्यांनी आपली जी गार्बेजाची गाडी हांगा येता अशें तेंच्यांनी वेवस्था केल्या. पूण हे जो कचरो वाटेदेवार दिसान दीस वाडत आसा. आमी फाटींच दाखयल्लें की खुबश्या जाग्यांचेर वाटेदेवार हो कचरो आसा. ताका लागून हेल्थ इश्यू हो वाडत आसा हांगातलो. भुरग्यांकूय खुबश्या वेळार डेंग्यू तशेंच दुसरे हेल्थ इश्यूज जातात. पूण हांगासर हो बायपास आसा वयरसून लोकूय कचरो उडयता अशें दिसता आनी हे जे थळावे लोक आसा ते बी उडयतात. पूण हांगा हो खुबसो कचरो हांगा फाटल्यान पडलेलो आसा म्हज्या आनी तशेंच फुडें बी आसा. हो कमी जावपाक जाय. जे थळावे पंच मेंबर आसा तांच्यांनी उपसरपंच आसा कारापूर सरवण पंचायतीचे तेणें इनिशिएटीव घेवन हे जे काम आसा ते बेगींतल्या बेगीन करपाक जाय आनी हांगातलो जो कचरो आहा तो कमी करपाक जाय अशी लोकांची जे लोक हांगा रावतात तांची मागणी आसा. पळया हो जेंची मागणी आसा केन्नाच हे जातली कित्याक कितकीशीं वर्सां हो कचरो जो आसा तो हांगासर आसाच आनी थळावे लोक मागणी करून करून आतां थकलेले आसा. हे आतां स्वता एक्शन घेतले अशें तांच्यांनी म्हटलां जे कोण कचरो उडयता तांचेर. जे पयलीं कशें आसलें पयलीं स्पॉट तो आसलो कोयर उडोवपाचो. मागीर आमी लास्ट टायम बॉल घातले आमी ते मातशें क्लीन बीन करून घेतलेले थंय. लास्ट टायम म्हाका एक पंच आमचे ते आयशा बी म्हणून पंच हांगा तेणी मातशें माती बी घालून ते लेवलिंग केलें. ते मातशें क्लियर चकाचक जालें ते एरिया आमचे. थंय एरिया सोंपता म्हटल्यार आतां तांकां टार्गेट गावला हांगा रातचें काळोख जाता. हो स्पॉट बरो थंय आमी बॉल घालून मागीर तन्वी सावंत आसले सरपंच जाले त्या टायमार हांवें ताका सांगलें रिक्वेस्ट केलें तन्वीक मातशें आमकां लायटी घालून दी म्हणून. तन्वीन आमकां लायटी घालून तेन्ना आमकां हेल्प केली तेन्ना. आनी तेजे उपरांत डेप्युटी सरपंच आमचे वाड्यावेलीचा आतां हांव मान्य करता वाड्यावेली आमचे डेप्युटी सरपंच आहा ती ताका मातशें हांगा लक्ष घालपाचें. तीच हांगा 100 वाटी हांगाच्यान वयता आनी हांगा एक्सिडंट हे आहा जंक्शन आहा मेन म्हटल्यार हांगा एक्सिडंट जंक्शन आहा. आनी रातचें कितें जाता ते हांगा चडशे लोक आहा पळय बिडाराक रावता लेबर कॅटेगरी
ते सकाळी बेगीन उठता आनी हांगा सगळो कचरो उडयता आनी धांवता आनी कचऱ्याची गाडी येता खंय लोकांच्या घरांत आसता ते घरांत कोण नासता न्हू रुमाक आसता तेंच्या घरांत रुमाक आसता ते सकाळी कोण मेळना म्हणून ते कचरो हांगा जाता म्हाका एकूच उपाय आसा हांगाचे ते पंच तांणी हांगा मातशें लक्ष घालपाचें गार्बेजाचेर स्पेशल आनी वाटादेव म्हटल्यार आमच्या लक्षांत फक्त गार्बेजूच येता ब्युटिफिकेशन कितें उलयता न्हू वाटादेवाले हांगा आमचे खुबशे आमचे बिचोलचे फ्रेंड बी आसा ते म्हणटा वाटादेव मातशें बरो सुदारला हेजे सुपर मार्केट आयला हांगा आमी शॉपिंगेक खूब जाण येता फक्त येवपाक बेजार येता मग कचऱ्याक लागून हांगा वासाक लागून ते रोग बेजारता आनी लोकांक कितें हेल्थ प्रॉब्लम बी जातलो खूब हांगा वाटादेव समज लास्ट टायम म्हाजे कडेन हेल्थ डिपार्टमेंटचे लोक आयले इवन म्हाका ते वुमन एंड चायल्ड्स ते आयले म्हाजे कडेन ते हांगा खूब इश्यू चल्ला म्हटल्यार की जे कोणाक हांगा प्रत्येक फावटी हांगा ब्लड हेजे हेल्थ सेंटर आमच्या हांगा लागीता ते कितें म्हणटा हांगा प्रत्येक फावटी हांगा हेल्थाचो इश्यू आहा भुरग्यांचो इश्यू चड हांगा डेंगू मेळटा कोणाक मलेरिया मेळटा हांगा रेगुलर ते मेळटा ऑबियसली मेळटा समज ही लायन समज कंटिन्यू हांगाच्यान थंय गेलो देवळा प्रमाण सगळो कचरो आमी केन्ना हांगा बसता लोकांक स्टॉप करता हांगा उडोवपाचें तरी तरी कोण उलयता तो तेजें नांव पिड्यार जाता न्हू हांगा गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवा एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब आनी उष्ण तापमान आसतले. ह्या काळात भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. हवामानात खास बदल जावचो ना. उष्ण तापमान आसतले. सकाळी दव आनी धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. सकाळी आनी राती कांय प्रमाणात थंडसाण जाणवतली जाल्यार दनपरां खर उष्णताय आसतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. शेनवारचे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट दिवंक ना. नितळ मळब. सकाळी दव आनी धुके. प्रवास करप्यांनी घेवची जतनाय. सकाळी आनी राती थंडसाण. दनपरां उष्णताय. तापमानात वाड. तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मग आसो.